चूक नासलेल्या उड्याच्या पयल्या दिसाक पास्काचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुझे पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो कानार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो। ताच्या फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयाक म्हणत, म्हज्या शिसां बराबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां। आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलोलो वस्रो दाखयतलो, तो आमकां तयार करात। शीस भायर सोडून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें। आनी ताचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घालो, बापाक दिनवासून तो म्हणलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात ही म्हजी कूड। आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासूंक ते तांकां दिलें आनी सगळे तांतले पिले। आनी ताणें तांकां सांगलें, हे म्हजें रगत, कोराराचें रगत, समेस्त मनशा पासत तें पवरतलें। आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान हांव नवो सोरो पियोसोर हे फुडें दाकाचे फळाची हांव आनीक पिवचो ना। गीत म्हणल्या उपरांत जैतानाच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले।